नमस्कार इष्टांनो. 20 मार्च 2026 आणि एक 39A गॅजेट येयला आणि ह्या फावटी 90,000 स्क्वेअर मिटर क्रॉस जाली एरिया सेटलमेंटान घालपाक सोदतात. तर तितून बारीक 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 खूब आहा प्रपोजल्स, पूण म्हत्वाचे हे पळय हे 3 पळोवपाक गेल्यार ते 8व्या नंबराचो 80,000 स्क्वेअर मिटर. एक्चुअली एकूच गॅजेट छापूंक जाय आसलेलो, फक्त तो झोन चेंज करपाक. पूण तरी आसतना आमी बाकीचे आहा पळय बारीक बारीक तेजेरूय लक्ष मारया. आमकां आतां इतले दीस आमी आतां हे अपडेट्स घालीत आसता अपेक्षेन की त्या ठरावीक गांवचे किमान एक जाण दोग जाण तरी मिनिमम लोक प्रामाणीकपणे गांवाक लागून काम करतले, जे फुडें सरतले आनी आमकां मेळटले ह्यो की कितें करया काय म्हणून विचारपाक. पूण डिजपॉयंटींग, जर खंयच्या गांवान 2 लोक सुद्दां जे गांवाचे हिताचे विचार करपी ना जाल्यार त्या गांवांक मागीर देवूय वाचूंक शकना. पूण तरी आसतना आमी आमचें कर्म करता. सो इश्टांनो पळोवन घेवचे. 20 मार्च 2026 गॅजेट हे सिरियल नंबर 4 आनी 5 दोनूय मार्णा पंचायतींतले, मार्णा गांवांतले, बार्देस तालुका. 92/1C प्लॉट 1, 92/1C प्लॉट 2. सुमारे 3,500 स्क्वेअर मिटर, सुमार 3.5 सो म्हटल्यार 7,000 पावता. विविएंदा बिल्टेक LLP, सुब तनेजा, ब्लॅक स्वॅन डेव्हलपर्स, अंशू गोयल. दोनूय दिल्लीच्यो कंपनी. गोंयाक काय हें ना, धंदो करपाक येयला, इन्वेस्टमेंट आमचे गोंयचे बेस्ट. आनी हे ब्रोकर जनता पार्टी. पूण इश्टांनो, आमकां आयज जो आमचें लक्ष ओडलें ते 8 नंबराचेर जी प्रोपोजल, जी केस पब्लीश जाला पळय तितून रविंद्र सुंगटानकर, सर्वे नंबर 44/0 पाट, मावळिंगे साऊथ, बिचोली. पयली एज पर RP झोन कितें आहलेलो तो पळोवया इश्टांनो. पार्टली सेटलमेंट, पार्टली नॅचरल कवर विथ नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, पार्टली नॅचरल कवर विथ क्रेमोटोरियम, मसुंडी आहा थंय. पार्टली नॅचरल कवर विथ नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप विथ क्रिमेटोरियम. टोटल एरिया 80,926. ही अख्खी सेटलमेंटान घालपाक प्रोपोजल हे गॅजेटान येयला. आतां हेजेर आमी मातशी चवकशी केली, म्हटल्यार रिसर्च केलें. तर इश्टांनो पळोवन घेवचें. प्रॉपर्टी रेजिस्टराचेर हो पर्टिक्युलर प्लॉट असो दिसता. सर्वे नंबर 44/0, इल्लेशे वयल्या वाटेन सेटलमेंट आनी फूल नॅचरल कवर प्रॉपर्टी रेजिस्टराचेर, जे म्हटल्यार आतां जर कोणूय सोदूंक वचत जाल्यार अशें दिसतलें. पूण आमी रिजनल प्लॅनाचेर पळयलें. रिजनल प्लॅनाचेर पळय जाल्यार जे सेटलमेंट आहा थंयसरूय पार्शली नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप आहा. मागीर क्रेमोटोरियम, नॅचरल कवर आनी प्रॉपर्टी पळोवपाक गेल्यार 50% पेक्षा वयर नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप झोनिंगान आसा. पूण तरी आसतना त्या आतां ब्रोकर जनता पार्टी, ब्रोकर मिनिस्टर सेटलमेंटान घालपाक उठला. आनी एक मजेशीर गोश्ट पळया इश्टांनो. जर गुगल अर्थाचेर जर तुमी हो जागो आयज पळोवपाक वयशात जाल्यार असो दिसता. रस्त्याच्या आलतडी मायनींग पीट, रस्त्याच्या पलतडी हो एंटायर 80,000 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट जो आतां सेटलमेंटान घालता. हे प्रेझेंट सिनारियो. पूण जर आमी फेब्रुवारी 2022 पळयत जाल्यार ही खूब झाडां बिडां आहलेली, ती मारली आतां. फॉरेस्ट मिनिस्टरूय ब्रोकर न्हू. सो ब्रोकरा कडेन गेले काय झाडां खंय, गोंयकारांचेच कोत ना, तुमी झाडांचे उलयता असो प्रश्न येयल्लो आसा. पूण इश्टांनो, आतां हे तुमकां दिसता आसतलें झाडां मारला, येदो व्हडलो प्लॉट 80,000 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंटाक घालता, कोणाच्या बऱ्याक? हो म्हत्वाचो प्रश्न. इश्टांनो, हो पर्टिक्युलर मावळिंगे साऊथ, बिचोले तालुकान जो पडटा, हो आमच्या मुखेलमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. मुखेलमंत्र्याक खबर ना, पॉसिबलूच ना. आनी खंय तो एग्जॅक्ट सांगता. मेन सांखळेचें जें जंक्शन आहा, जंक्शना कडल्यान कुंड्या रोडाक भितर सरता पळय, थंयसर डाव्याकूच हॉस्पिटल आहा, प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांखळेचें.
हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट मुखेलमंत्र्याचे, तेज्या फाटल्यान हो जागो. हो थंयच्यान स्टार्ट जाता तो फुडें पेट्रोल पंप आहा पळय तितले पर्यंत हो जागो एंटायर गांवच्या लोकांच्यो काजी बिजी आसलेल्यो म्हणून थंयसरले स्थानीक सांगतात. हो इतलो जागो मोसुंडे सकट सेटलमेंटा. कसलो सावार येयला हेंचेर तें कळना इश्टानो. आनी तुमी नाचा भाजप, ब्रोकर जनता पार्टी, आमचे भाई, आमचे भाऊ, आमचो बाबा लायतलो पेजेक तुमकां पळय तेन्ना कळटलें. पूण आमकां सद्याक एक गोश्टीचें वायट दिसता. गोंयांत सुमारे 411 गांव आहा आनी 191 पंचायत, 411 विलेजीस, 191 पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीज आहा 12-13. हे 411 जे गांव आसा ह्या गांवांनी प्रामाणीकपणे फक्त गांवच्या हितान काम करपाक 2 मनीसूय ना त्या गांवांत. आनी जर अशे खंयचे गांव आहा पळय गोंयांत 411तले, त्या गांवांत जर 2 मनीसूय ना न्हू गांवाच्या हिताक काम करपी, अशे पक्षाक बिक्षाक न्हू आनी स्वताच्या स्वार्थाकूच न्हू, गांवाच्या हितान आपलो गांवचो समजून आपलो गांव, आनी जर 2 लोकूय ना न्हू जाल्यार त्या गांवाक मागीर देवूय कसो वाचोवंक शकतले. आमी तर कोणूच न्हू, आमी तुच्छ मनुश्य. जर त्या गांवच्या लोकांक 2 जाणांकूय जर अशें दिसना मनांतल्यान की आपल्या गांवची दुर्दशा जाता, सारकें म्हटल्यार देशेधडीक लावपाचो प्रयत्न चल्ला, सत्यानाश करपाचो प्रयत्न चल्ला, आनी त्या गांवांत येद्या व्हडल्या गांवांत 2 मनशांकूय जर अशें दिसना की आपलो गांवचो आपलेपणशें ना न्हू, मागीर देव सुद्दां कितें करतलो. आतां सांकळे कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी सांकळे बाजाराच्यान हार्डली अबावट कितले 700-800 मिटराचेर तो जागो आसतलो. साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाच्या फाटल्यान, पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान, सांकळे हेल्थ सेंटराच्या फाटल्यांतलो जागो 80,000 स्क्वेअर मिटर कोणाच्या बऱ्याक. आतां तरी सांकळेकार विचारतले तुमची मोसुंडी आहा थंय, तेका हावजींग बोर्डान व्हरोन मागीर मडी जळयतले. विचार करा, विचार. देवान दिला अक्कल, फक्त हेंच्या पांया कडेन व्हरोन घाण घालपाक दिला ती अक्कल. मागीर तुमच्या मदीं आनी जनावरां मदीं फरक कितें उरलो. वायट दिसता. काय मातशें सगळें विकून खाल्ल्यात अक्कल बीन कितें. जर मातशें न्हू हिम्मत आसा, हिम्मत आनी उरला कितें तरी बारीक मनीसपण न्हू, कमेंट करा की आमी आमचो गांव वाचयतले म्हणून. तितले तरी धाडस दाखया. आमची टीम तुमच्या टचान येतली. मे बी नेक्स्ट टायम हांव व्हिडिओ काडटा तितून आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर घालता. जर खऱ्यांनीच प्रत्येक गांवांत न्हू आमकां कमीत कमी 2 मनीसूच मेळ्ळे न्हू गांवाक लागून प्रामाणीकपणे काम करतले, आमकां चान्स आहा, होप आसा. ना जाल्यार मागीर देवाच्या हातीन ना. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.